सो आयज दिवाळी सण म्हाका दिसता की कितलो तेंप जालो हेंकां एक खड्डे दिसनात जाल्ले, म्हणून आयज ह्या दिवाळीच्या प्रकाशाच्या सगळ्या आदाराचेर हे तांकां खड्डे दिसचे आणि हे खड्डे तांच्यांनी बुजोवचे, कारण ह्या खड्ड्यांनी कितकेशेच आमचे गोंयचे म्हणुया पेडण्याचे आमचे ॲक्सिडंट जावन कितें ना कितें जातात तांकां, पूण गोंय राज्यान जर पळयलें जाल्यार एक असो रस्तो गोंय राज्यान ना की जो खड्डे मुक्त आसा. म्हणून हे आतां एक मुद्दम मेणुवती लावन हेजो तरी प्रकाशान MLAच्या नदरेन बाबा हे खड्डे दिसता काय दिसना ते आमकां पळोवचें आसा. आणि लोकांक गाडी चलयता आसतना कितले त्रास जाता, गाडयेचो मेंटेनन्साक खर्च येता तो सेपरेट, पण लोकांच्या आरोग्याचेरय दुश्परिणाम जाता. ताका लागून बेगिनात बेगीन माननीय मुख्यमंत्र्यान हाचेर लक्ष दिवचो, कारण जी PWD खातें तेंच्या लागीं आसा ती 16,000च्या जाग्यार आनी 2,000 घाला आनी 18,000 रुपया एका खड्ड्याचेर दाखया, पूण एकदा रस्तो तो करात अशी आमची तेच्या कडेन मागणी आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं काहीशा खड्ड्यांनी बसान त्यांनी भजन वगैरे केला. तसंच आम्ही म्हणटा कितें त्यांच्या कार्यकर्त्यांक आतां सगळ्यांक पेटी टबला दिवचा आणि ह्या खड्ड्यात बसान भजन करपा, जेणे करून ते खड्डे तरी निदर्शनाक येतले आणि त्याच्यानंतर ते आमदाराच्या डोक्यात येता की आपण बाबा जी एका टायमार ह्या खड्ड्यात बसान भजन केला तर आज त्याची परिपूर्णता जाता अशी आमकां अपेक्षा आहा. आणि हे बेगिनातल्या बेगीन हे जसे खड्ड्यार आम्ही मेणबत्ती लावून हे केले, ह्या 15 दिसाच्या पयलीं यांच्यांनी हे खड्डे सगळे आहा ते रस्त्याची डागडुजी करून ह्यो तेंचे कितें आहा ते तेंच्यांनी सोडोवपाचे आणि इतलेच हांव तेंच्या कडेन अपेक्षा करता